नाताल नाताल हो किरिस्तांव लोकांचो म्हत्वाचो उत्सव. नातालाचो अक्षरशा अर्थ क्रिस्ताचे मीस म्हळ्यार जेजूच्या जल्मा खातीर सामुहीक मागणें. दर वर्सा 25 डिसेंबराक नाताल मनयतात. क्रिस्तांव लोक जेजू हो देवाचो पूत अशें मानतात म्हणून ह्या उत्सवाक व्हड म्हत्व दितात. नाताल हो आनंदाचो आनी खोशयेचो काळ. ह्या दिसा इगर्जेंत प्रार्थना, कॅरोल गायतात, शुभकामना दितात. क्रिस्तांव लोक नाताला पयलीं मागणें करपाक आनी कॅरोल गावपाक लागतात. संवसारभरांतल्या इगर्जांनी जेजूची काणी पड्ड्याचेर दाखयतात. 24 डिसेंबराचे राती सावन आरती आनी पुजा पाठ सुरू जाता. वाडदिसाचो सुवाळो दुसऱ्या दिसा सकाळींच जाता. इगर्जेंत क्रिस्तांव भाव एकामेकांक वेंग मारतात आनी नमस्काराची अदलाबदल करतात. नाताळाचें झाड प्रतीक म्हूण सजयतात. आयज नातालाक धार्मिकताये वांगडाच सामाजीक म्हत्व मेळ्ळां. इंग्लीश भास उलोवपी देशांतले लोक ह्या दिसा एक खाशेली तरेची पुडिंग आनी केक आदी करतात. भारतांतल्या शारी वाठारांनी अस्तंते कडल्या देशा भशेनच हो उत्सव मनयतात. ह्या दिसा सांताक्लॉज भुरग्यांक गोड पदार्थ आनी भेटवस्तू दिता. पूण ह्या दिसा देशांतल्या आदिवासी आनी गांवांचें जेवण वेगळें आसता. तांदळाच्या रव्याचो केक आनी केळीं पासून तयार केल्ली केक तांच्या जेवणांतलो म्हत्वाचो भाग. अर्थीक नदरेन वंचीत घरांक भेटवस्तू म्हूण जेवणां धाडटात. दक्षिण भारतांतल्या कांय वाठारांनी पायस वांट्टात. पारंपारीक किरिस्तांव लोकां खातीर हो उत्सव प्रार्थनेचो आनी आत्मशुद्धीचो प्रसंग आशिल्ल्यान रोमन कॅथलिक लोक 1 डिसेंबर ते 25 डिसेंबर मेरेन फकत शिवराक रावतात.